नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या गोमंतक टुडे बुलेटिनान येवकार. हांव संजना काणेकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. नगर नियोजन खात्या संदर्भात विरेशाचो मंत्री विश्वजिताक प्रश्न प्रकरण न्यायालयांत आशिल्ल्याचे सांगीत जाप दिवपाक मंत्र्याचो न्हयकार. विरोधक फुर्यो. सभापतीच्या होद्यान घेतली दाव. सभापतीन प्रकरण हाताळीत विरोधकांक केले थंड. कालुसाच्या व्हिडिओ वेल्यान विधानसभेत बोवाळ. आमदार निलेश काब्रालान कालुसाच्या गोंयकारांच्या घरा संदर्भांतल्या व्हिडिओचेर विधानसभेत मांडिल्ली लक्षवेधी सुचोवणी. कालूस कित्याक कितेंय उलोवंक शकना म्हूण मुख्यमंत्री चाळवलो. मराठीक राजभाशेचो दर्जो दिवचो म्हूण आमदार जिताचो प्रस्ताव. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान आनी विजय सरदेसायान प्रस्तावाक केलो विरोध. फाटल्या 6 म्हयन्यांत वाडला पर्यटकांचो आंकडो. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेची विधानसभेत माहिती. गोंया भायल्या गोंयकारांक पर्यटक मानून वाडयला पर्यटकांचो आंकडो. आमदार मायकलाचो दावो. पर्येच्या भुमिका देवस्थानाच्या वादावेळार घातिल्ल्यो केशी घेयात फाटी. नाजाल्यार देंवतले रस्त्यार लोकांची शिटकावणी. केशी फाटी घेवपाची मागणी करीत पर्येच्या 500 वयर लोकांनी वाळपय पुलिशेन दिली धडक. म्हादय बाबतीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केल्ल्या स्टेटमेंटाचो डीके शिवकुमारान केलो निशेध. म्हादय आमची लढाय आनी ती जिखले बगर रावचे नात वगी शिवकुमारान केले ट्वीट. आता खबरो विस्तारांत. टीसीपी बोर्डाचेर कोणाकोणाची निवड केल्या काय म्हूण आमदार विरेशान विधानसभेत प्रश्न विचारलो. ताका टीसीपीच्या 39A वांगडा जोडून प्रकरण न्यायालयांत आशिल्ल्याचे सांगीत जाप दिवपाक मंत्र्यान न्हयकार दिलो. मंत्र्याच्या न्हयकारा उपरांत विरेशा सयत विरोधक चाळवले. जाप जायच म्हूण सभापतीच्या सामकार धांव घेतली. ह्या बोवाळाक लागून कामकाज कांय वेळ बंद उडयले. उपरांत सभापतीन ह्या विशयान लक्ष घालपाची जाप दिल्ल्याचे विरोधक शांत जाले. सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटां स्थगीत करता. टीसीपी बोर्डाचेर कोणाकोणाची निवड केल्या काय म्हूण आपल्याक कळपाक जाय. ह्या बोर्डार निवड जावपा खातीर कितें निकश आसात काय म्हूण विरेशान प्रस्न विचारिल्लो. ह्या प्रकरणाक टीसीपी कायद्याच्या 39 कलमा वांगडा जोडून हे प्रकरण न्यायालयांत आशिल्ल्याचे सांगीत ताका जाप दिवपाक नगर नियोजन खात्याचो मंत्री विश्वजितान न्हयकार दिलो. ताका लागून विरोधक चाळवले. टीसीपीच्या दरेका मुद्द्याचेर न्यायालयाचे कारण दिवन मंत्री जाप दिवपाक न्हयकार दिता म्हणीत आमकां जाप जायच म्हणून विरोधक उठले आनी सभापती सामकार धांव मारली. ह्याच बोवाळात सभाघराचें कामकाज 10 मिनिटां स्थगीत दवरचें पडलें. उपरांत सभापतीन विरोधकांची समजूत काडून ह्या विशयात सरकाराक लक्ष घालपाची सुचोवणी केल्यान विरोधक शांत जाले आनी उपरांत सभाघराचें कामकाज सुरू जालें. हे सगळे लिपोवन दवरूं सोदता 39A नांवान स्पीकर मंत्री क्लियर कट सांगता प्लीज इन्फॉर्मेशन मागता तितून 39A कशी येयली मिनिस्टर आन्सर दिवचो. हांव बी तशें उलोवंक शकता पण तेका कितें विचारूंक जाय तेका टीसीपी बोर्ड जेन्ना म्हणटा टीसीपी बोर्डाचे आमी इन्फॉर्मेशन मागता कोण मेंबर आसा टीसीपी बोर्डान क्रायटेरिया कितें आसा कितें पास केला टीसीपी बोर्डान तेन्ना आमी जेन्ना सांगता तेन्ना 39A जो क्लॉज आसा आनी सेक्शन रूल लायता कोट करता सबज्युडिश मॅटर म्हणून हे कशें जावपाक शकता. टीसीपीच्या मुद्द्याचेर विरोधक एकठांय आयिल्ले आसतना आमदार विजय सरदेसाय मात वगी बसून आशिल्ल्याचे दिसून आयले. एका वटेन बोवाळ सुरू आशिल्लो जाल्यार दुसरे वटेन आमदार विजय मुख्यमंत्र्याकडे चर्चा करतना दिसून आयलो. नगर नियोजन खात्याकडल्यान जापो मेळनात असो आरोप विरोधी आमदारांनी केला. देखून सभापतीन नगर नियोजन खात्याच्या सचिवाक आफोवन घेवचे आनी आमदारांच्या प्रस्नाक जापो कित्याक दिवपाक शकना हे आमदारांक कळोवचे असो तोडगो मुख्यमंत्री सावंतान काडलो. बट तुम्ही एक काम करा बेटर वे तांचो इतको आग्रह असल्या कारणान हे जे क्वेश्चन्स आसा पळय हे टोटल क्वेश्चन सेक्रेटरी सीएस आनी तुम्ही कितें क्वेश्चन्स आहा ते पळयात आनी कित्याक आन्सर करूंक शकना ताजी रिप्लाय जी आसा ही कन्सर्न डिपार्टमेंटाच्या सेक्रेटरीक सांगात. नाजाल्यार हे क्वेश्चन्स तुम्ही तांकां आतां नाजाल्यार फुडल्या सेशनाक तुम्ही फाल्यां पयल्यान पयली सेक्रेटरी टू द टीसीपी हांकां आफोवन घेयात आनी ताका जर प्रॉब्लेम आसत बाबा कित्याक आन्सर करिना सबज्युडिस कितें आसा हाजेर चौकशी करात आनी फाल्यां त्या अनुसार तांकां कळयात.
ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कालूस फरेराचो एक व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल जाता. ह्या व्हिडिओन कालूस सांगता गोंयकार जे विदेशांत राबितो करून आसात तांची घरां सरकार खंय ताब्यात घेतलो म्हूण हे विशीं आमदार निलेश काब्रालान विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली. हे सुचोवणेक कालूसान हरकत घेतली. तशेंच आपल्या त्या व्हिडिओचें कालूसान समर्थनूय केलें. मुख्यमंत्र्यानूय कालूसाच्या त्या व्हिडिओक हरकत घेत कालूस कायद्याचो आदार घेवन कितेंय उलोवंक शकना म्हूण सांगलें. ह्या विशया वयल्यान वातावरण बरेंच तापिल्लें. आमदार कार्लुसाचो होच तो व्हिडिओ जाचे वयल्यान आयज विधानसभेत कार्लूस आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता मदीं बरेच पेटले. ह्या व्हिडिओत कार्लुसान कितें म्हणिल्लें ते आयकात. हें ऑफिशियल लँड ग्रॅब आनी हांव कित्याक म्हणटा हें ऑफिशियल लँड ग्रॅब. आतां हें घरां बंद आहात ते, घरां लॉक आहात ते, तुमगे आतां तलाटी येतलो पळोवपाक, गांवान वयतलो तो पळोवपाक खंयचे लॉक आहात ते. तो मागीर रिपोर्ट काडटलो. रिपोर्ट काडल्यार तूं गुन्यांवकार असो, कित्याक मागीर तुवें धांवपा जाय, दाखोवपा तें म्हजें घर आनी हें सगळें तूं पेपर हाडूंक जाय, दाखोवपा जाय तें घर ना म्हण, लॉक ना म्हण. आनी मागीर तुगे तूं केस रिवर्सान चलयतलो, घर तूं पयलीं भायर आसतलो. तुका हांवें म्हणलोलें हें ऑफिशियल लँड ग्रॅब. आनी लास्ट कितें करतले तेंगे ताब्यांत घेतले. आमदार निलेश काब्रालान कार्लुसाच्या गोंयकारांच्या घरा संदर्भातल्या व्हिडिओचेर विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली. नो मॅन्स लँड कायद्याचो कार्लुसान चुकीचो अर्थ काढलो म्हणून महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान काब्रालाक जाप दिली. कार्लुसान हे लक्षवेधी सुचोवणेक हरकत घेत आपूण व्हिडिओन जे कितें उलयलां तें खरेंच आशिल्ल्याचें स्पश्ट केलें. आपूण चुकीचो आशिल्लो जाल्यार त्या वेळार तुमी ओगी कित्याक रावले काय म्हणून कार्लुसाचो काब्राल आनी मुख्यमंत्र्याक प्रस्न. इतल्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तिडकीन उठलो आनी कार्लुसाचेर चाळवलो. कार्लूस कायद्याचो आधार घेवन कितें उलोवंक शकना म्हणून मुख्यमंत्र्याचो युक्तिवाद. कितल्या गोंयकारांची घरां सरकारान ताब्यात घेतल्यात काय म्हणून मुख्यमंत्र्यान कार्लुसाक विचारलें. जायत्या जाणांनी लोकांच्यो जमनी विकून खाल्ल्यो जाल्यार तुमकां उपकारता, पूण ही घरां आनी जमनी वांटोवपाक बील हाडले जाल्यार तुमकां त्रास जाता म्हणून मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयलें. The house is drawn to the attempt to create fear and anxiety by misrepresenting the provisions of the Goa State Fortune Bona Vasanta Act 2024, whose principles are embedded in the Constitution of India, especially with Article 296. The bill seeks to protect land of Goa, especially those lying vacant and abandoned and are at risk from illegal encroachments, fraudulently transfers and land grabs. The steps the government will take to clarify and counter the false propaganda of the act. To answer Gatar, I'll speak or you'll answer and then I'll speak. I'll answer. Speaker sir, the calling attention motion draws attention to the misleading and fear-inducing social media campaign by Honorable MLA Mr. Carlos Alvaro Naron Ferreira against the Goa SG Ferreira for Future and Bona Vicenta Act 2024. Through a recent video post, the MLA has misrepresented the law by terming it as a means of land grabbing by the government. आम्ही निव्वळ आसा, आमचे इंटेन्शन क्लियर आसा आणि दिस इज नॉट अ बिल डिस्कशन. आम्ही ह्याचे कॉलिंग अटेन्शन हाडला. सरकाराच्या बिलाच्या नावाच्या सकयल सरकाराची बदनामी आम्ही खपून घेवचे ना. ताका जर चॅलेंज करपाचे आसत जाल्यार लेट हिम चॅलेंज द बिल इन द कोर्ट. माझे सरळ म्हणणे आसा, you cannot cut short the discussion after you make allegations. This is completely wrong. This is completely wrong. I have the right to reply. Why can I not reply? You say what you want after that. Why should the chief minister be wanting? Why getting scared? I inshallah abandoned property मुलं किती आहे? आजपासून answer now. You answer this, I will sit down. What is abandoned property? The act has no definition. There is nothing which is abandoned property. How do you just keep on making statements? ज्याचे कोणीच क्लेम करूंक ना ती नो मॅन लँड म्हणजे अबंडन प्रॉपर्टी. स्पीकर सर हे झाले सुद्धा असत त्याला 10 महिन्याचो 10 वर्षाचो पिरियड दवरल्या. ना इवन इज शोविंग यू शो मी इन द एक्ट. स्पीकर सर हांका लोकांनी प्रॉपर्टी खाल्ल्यार जाता. ह्यो ज्यो इतक्यो केसीस जाल्या त्यो जाल्यार जाता आणि सरकारान बिल हाडी जाल्यार सरकार प्रॉपर्टी खावपाक सुद्धा जाता. स्पीकर सर. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
मराठी भाशेवेल्यान विधानसभेन बोवाळ जालो. मराठीक दुसरी अधिकृत राजभाषा म्हूण दर्जो दिवचो, सरकारी राजपत्रां मराठीन प्रसिद्ध करची असो प्रस्ताव आमदार जित आरोलकारान शून्य प्रहरा वेळार मांडलो. मात विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव आनी विजय सरदेसायान जिताच्या प्रस्तावाक विरोध केलो. हो प्रश्न शून्य प्रहरा वेळार मांडपाक मेळना अशें सांगून राजभास कायद्यान दुरुस्ती करची अशें आव्हान ताणें सरकाराक केलें. Drawn towards the injustice done on Marathi lovers by not notifying it as an official language, even though Marathi has deep roots presence in Goan culture. Speaker, is this a zero-hour mention? This is absolutely violation. किती अरे झिरो आसा मेन्शन करपाक कितें जालां मराठी? व्हॅल्यू ना ताका झिरो-hour म्हणजे झिरो-hour कोण उडयता? अरे व्हॅल्यू ना म्हटल्यार अरे विचार अरे ना देवाची आरती मराठीन करतात, पत्रिका मराठीन छापतात, पेपर सगळे नॉर्थ गोवन सगळे मराठी हेंचे छापूनय येता मराठीन. सर हो कोंकणी हय सारकें कोंकणीन उलयता मराठी. अरे माझे कंप्लेन हांवें सेकंड लँग्वेज मागल्या, फर्स्ट लँग्वेज मराठीन म्हाका वाचपाक ना. सेकंड लँग्वेज मागल्या हे म्हणून फर्स्ट लँग्वेज म्हाका कंप्लीट करून दी मरे. स्वाती मावशी त्यांनी जे मांडलेलं आहे ते बरोबर आहे. बरोबर नाही. आता काही वेगळा विषय तुझा लीडर स्पीकर किती तू किती झिरो आवाराक मेन्शन करून जायना. फाल्यां खंयच्याय कायद्याचेर हांव उलयतलो उगीच घालूं की चेंज करून. बिल जे हावजान पास केलां, जे जाला कायदो ताजेर एक मेन्शन करप की हो कायदो चूक म्हणून. हावजान तूं अमेंडमेंट हाड झिरो आवर मेन्शन करूंक मेळना. स्पीकर सर सिरियस इश्यू. तशें जाल्यार हांव सगळे कायदे मेन्शन करता नाल्यार पयलीं तेणी सांगपाक ना. हांव झिरो आवर मेन्शन करता. स्पीकर सर सेकंड ऑफिशियल लँग्वेज म्हटल्या करूंक जायना अशें. Programs and literature. It has not been recognized as by the Goa government till now. I strongly urge the government to recognize Marathi Rajbhasha and notify it as a second official language. गोयच्या पर्यटनाचो मुद्दो विधानसभेन बरोच गाजलो. गोंयान पर्यटन देंवलां म्हूण भाजपाचोच आमदार मायकल लोबोन आपल्याच सरकारा आड भुमिका घेतली. गोयचें पर्यटन देवूंक ना तें वाडलां म्हूण पर्यटन मंत्री रोहनान सांगलें. पळयात पर्यटनाच्या मुद्द्यावेल्यान विधानसभेन रंगलेले केस्तावदी कोफुसां. गोंयांत सध्या पर्यटकांचो आंकडो मोठ्या प्रमाणात देंवला असो दावो कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन विधानसभेत केल्लो. फॉरेनाक आशिल्ले गोंयकार गोंयांत येतात तेन्ना तांकांय पर्यटक मानले वता. ताका लागून ह्यो पर्यटकांचो आंकडो वाडला आसतलो. तशेंच युरोपियन देशांतल्या पर्यटकांक विजा ऑन अरायवल ही सुविधा दिली जाल्यार गोंयच्या पर्यटना खातीर ती गेम चेंजर थारपाक शकतली असो दावोय मायकलान केल्लो. तशेंच गोंयांत आयिल्ल्या आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांचो नेमको आंकडो पर्यटन खात्या कडेन ना. पर्यटन खात्यान FRRO आंकडे एकठांय करपाक कित्याक पत्र बरयलें ना म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावन प्रश्न केलो. ताका जाप दितना पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें, कांय विदेशी पर्यटक गोंयांत आयले काय आपल्या इश्टागेर रावतात. अशा वेळार तांचो आंकडो मेळना. पूण फाटले 6 म्हयन्यांत पर्यटकांचो आंकडो मोठ्या प्रमाणात वाडला. तशेंच विदेशी पर्यटकांक विजा ऑन अरायवल सुविधा दिवपाचे फायदे आनी लुकसाणूय आसा. हे विशीं मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करतलो म्हूण मंत्री खंवटेन विधानसभेत आश्वासन दिलें. ट्युरिस्ट हे वाडल्या काय देंवल्या म्हणजे इंडियन ट्युरिस्ट आनी फॉरेन ट्युरिस्ट. आन्सर बरो लेंदी दिला स्पीकर सर. ऑनरेबल मिनिस्टराचे नोदरेक हांव हाडून दिवंक सोदता. तो इयर 2020सून मागलेलो स्पीकर सर. 2020चो जो डेटा आमकां दिला UK सून 1,07,353 ट्युरिस्ट येयले म्हणटा. तितून पोर्चुगलाकसून 15,661 ट्युरिस्ट. आता हितून कितें आहा हो डेटा खंय तरी चुकलोला. कित्याक चुकलोला स्पीकर सर? हांव मिनिस्टराचे नोदरेक हाडूंक सोदता की 2020 कोविड येयले आनी कोविड येताना आमचे जे UK आमचे गोंयकार जे वचोन UK सिटीजनशीप जाले म्हणजे ब्रिटीश पासपोर्ट घेतले. थोड्यांनी पोर्चुगल पासपोर्टाचेर म्हणजे पोर्चुगीज पासपोर्टाचेर ते परतून येयले आनी अरायवल दाखयले पोर्चुगल 15,661 2020चे उलयता हांव डेटा.
Home Departmentan in Part B, it has stated that FRRO can obtain the data of foreign nationals visiting Goa as and when required, but till date no such requirement has arisen. Number D, it has stated that Tourism Department did not share any letter, any communication. What you have shared, what Michael Babu is saying, I have read those letters. They seem to be like love letters. You have requested. Every time we come here, they say a joint delegation has to go to Prime Minister, has to go to Tourism Minister. या मोठे त्याच्यानंतर काय जाणा तुमका अपॉइंटमेंट मेळना. आज प्रश्न मुगेलो very simple. When FRRO is aware of the situation in the state, खास करून with international tourists, why are you hesitating from taking data from them? आता स्पीकर सर, जेन्ना आमी टुरिस्ट देवल्या म्हणून एक भ्रम घालता. आमी पहिले गोंयकार, आमी स्वताक आमच्या गोंयचो आमकां अभिमान आसपा जाय आनी आमी कितें करता त्या नेतृत्वाचेर लक्ष आसपा जाय. टुरिजम वाडत आसा. गोवा हॅज बीन अ प्रिफर्ड डेस्टिनेशन. लास्ट 3 years from 2022 to now, Speaker sir, various initiatives with the help of the central government under Prime Minister Narendra Modi ji and आमचे Dr. Pramod Sawant, various initiatives given, we are trying to see how international can grow. Coming back to domestic, Speaker sir, figure वाऱ्यान मारिल्ली गजाल नासता. We have a certain methodology. हांव फक्त होच 6 महिन्याचो फिगर घेता. ह्या 6 महिन्यान स्पीकर सर जय वास्को एअरपोर्ट आणि मोपा एअरपोर्ट हांचेर 2 एअरपोर्ट आसात. आता जे टुरिस्ट येतात स्पीकर सर, डोमेस्टिक टुरिस्ट इन 2025 वास्को देवल्या 34,64,490 आणि मोपा देवल्या 22,48,268. 22,48,268 total amounting to 57,12,758. What domestic also? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पर्येच्या भूमिका देवस्थानाच्या वादा वेळार घातिल्ल्यो केशी फाटी घेयात नाजाल्यार रस्त्यार देंवतले म्हूण पर्येच्या लोकांनी शिटकावणी दिल्या. कांय म्हयन्या पयलीं जाल्ल्या भूमिका देवस्थानाच्या वादा उपरांत लोकांचेर केशी घातिल्ल्यो. कांय लोकांक पुलिशे कडल्यान चवकशेक हाजीर रावपा खातीर नोटीसी केल्ल्यो. होच मुद्दो घेवन पर्येच्या 500 वयर लोकांनी बेरेस्तारा वाळपय पुलिशेन धडक दिली. पळयात पुराय बातमी. कांय महिन्या आदी वर्धापन दीस मनोवपा वयल्यान पर्या भूमिका देवस्थानात वाद जाल्लो. देवस्थानाच्या मानापमान नाटका उपरांत लोकां मदीं झगडी जाल्ली. ह्या प्रकारा उपरांत वाळपय पुलिशेन कांय जाणांर गुन्यांव नोंद केल्ले तशेंच तांकां चवकशे खातीर हजर रावपाच्यो नोटीसी धाडिल्ल्यो. लोकांचेर घातिल्ल्यो केशी फाटी घेवच्यो म्हणून बिरेस्तारा पर्येच्या 500 परस चड लोकांनी वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर धडक दिली. केशी फाटी घेतल्यो ना जाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी लोकांनी दिल्या. मजगती लोकांचेर घातिल्ल्यो केशी फाटी घेवपा विशीं मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा केल्ल्याचे पर्येची आमदार देविया राणे सांगता. मुख्यमंत्र्यानूय गुन्यांव फाटी घेवपाचें आश्वासन दिल्ल्याचे देवियाचें म्हणणें. आयकात. देवूळ आमचें सील करपाक येयलें, बंद करता म्हणून आमकां सांगपाक येयलें. खंयच्या कायद्यान देवूळ आमकां बंद? आमचें देवूळ, देव आमचो, देव हेंचो, देव आमचो. ताका लागून आनी आमकां हो न्याय जाय. ही केसीन आमी कोण इनवॉल्वच ना, कोणूच इनवॉल्व ना. 7 दिसांक केन्ना रोड ब्लॉक करतले हायवे जाल्यार पुलीस खंय आहले? पुलीस खंय आहले? जाल्यार ही आमकां केस आयज हांगा डिसमीस जाल्लेली जाय आमकां. आमचें एकूच हो डिमांड. तुमकां केसी घातले केन्ना कळ्ळें? आमकां केन्ना 8 दीस जाले आतां. ओके, आतां कोर्टान समन घेवन येयल्ले ते. आतां केन्ना तुमकां हे केन्ना? फाल्यां 25 तारीख. कित्याक जातलें? आमी गुन्हा करूंक ना, आमी कित्याक जावपी? मागीर तुमचो फुडलें तुमचें हें कितें आसतलें? फुडलें म्हणून सांगलें न्हू, केसूच डिसमीस जाले आमकां, आमी स्ट्रायकार आसतले. माझा चेडो घरा कडेन न्हिदलेलो. माझ्या चेड्याचें नांव कोणी सांगलें? तिचो साखळेश्वरा कडेन रस्तो आडायलो म्हणून कोणी सांगलें? माझा चेडो केन्ना वचत ना. सांजचो वयता, वचना न्हू, देवाक वयता. सांजचो जेयता तो आपलो थंय रावला साखळेश्वरा कडेन. तेजें नांव कोणी सांगलें? रामा बाबाजी म्हाजीक म्हणून. तुमकां कळ्ळें नांव तेजें? जाल्यार इतल्या लोकांची नांवां सांगा तुमी. कित्याक लागून नांव सांगलें तुमचें? कित्याक लागून? आतां थिसर गुन्हे पडले रस्त्यार, गाडयो फोडल्यो. जेवण ते आमच्या ल्हान पोलिसांनी होडयले. आमी देवाचो उत्सव करता. तुमकां होडोवपाक? तुम्ही तेन्ना खंय आसलेली? आमी थंय आयले भितूर. आमकां भायर काडले भुरग्यांनी बेगी बेगी देवळा कडेन. साखळेश्वरा कडेन आमचो उत्सव आसता. आमचो लोक थोडो जेयना थंय. तुम्ही आज पोलीस स्टेशनार कित्याक गेल्या? कित्याक आमच्या भुरग्याची नांवां घातल्या न्हू. ते नांव कित्याक घातल्या? दुसरे दिसा हळद
सकाळी हळद सांची आणि दुसरी जालो की कित्याक म्हणून घातले. हांव माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन काल उलयलें 2 फावटी उलयलें टू रिक्वेस्ट हिम दॅट जी चूक जाल्या आमच्या लोकां कडेन ते मान्य करतात आनी टू रिक्वेस्ट ते मातशी केस विड्रॉ करची म्हणून आनी जे तांचे चार्जशीट जाल्या ते विड्रॉ करचे म्हणून माननीय मुख्यमंत्र्यान म्हाका आश्वासन दिलां की ही इज गोइंग टू बी स्पीकिंग टू द कन्सर्न्ड अथॉरिटीज आनी जाता तितले बेगीन ही वील विड्रॉ द चार्जशीट. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कर्नाटकाक म्हादयचे बाबतींत गरजेचे परवाने केंद्रा कडल्यान कशेच मेळचे ना म्हूण गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान केल्ले स्टेटमेंट पुरायेन चुकीचे आसा. संघराज्य रचनेंत राज्यां मदीं परस्पर आदर गरजेचो आसा. तशेंच 13.42 TMC उदक आमच्या वाट्याक आयिल्लें आसतना केंद्र सरकार म्हादयचे बाबतींत राजकारण करता असो आरोप कर्नाटकाचो उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमार हांणी केला. म्हादयच्या मुद्द्याचेर काल विधानसभेत बरीच चर्चा झाली. हे चर्चे वेळार म्हादयच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे सुनावणे पयली कर्नाटकाच्या कुरापती आड अवमान याचिका घालता म्हणून मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत सांगिल्ले. तशेंच कर्नाटकाक कळसा भांडुरा प्रकल्पा खातीर गरजेचे परवाने मेळचे न्हू म्हणून आपूण केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्या कडेन उलयिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान हे वेळार सांगिल्ले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या ह्याच स्टेटमेंटाक कर्नाटकाचो उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमारान हरकत घेतल्या. केंद्र सरकार म्हादयचे बाबतीत राजकारण करता. तशेंच बेळगावी, धारवाड, गदग तशेंच बागलकोटांतल्या 40 लाख लोकांचो उदकाचो अधिकार केंद्र सरकार न्हयकारता अशें DK शिवकुमारान केल्ल्या ट्विटांत म्हटलां. म्हादय आमची लढाय जावन आसा आनी जे आमचे आसा ते आमी मेळयल्या बगर कशेच वगी रावचे नात अशें शिवकुमारान आपल्या ट्विटांत म्हटलां. रिसेंटली जेन्ना आमी पयर 8 ते 10 दिसां पयलीं मेळ्ळे तेन्नाय बी मिनिस्टरा कडल्यान एश्युरन्स घेतला की तांकां खंयच्याच पद्दतीचे तांकां परमिशन जे आसा कर्नाटकाक मेळूंक ना. बट ऑल्दो तूं म्हणटा तें बरोबर आसा, ते वेगवेगळ्यो एक्टिविटी करीत आसा. आमी हे आतां रिसेंटली परत एकदां म्हणजे फुडल्या डेटी पयलीं म्हणजे कोर्टाक फायल जो करपाक जाय आमकां कंटेम्प्ट तो बी आमी जाता तितके बेगीन स्पीकर सर आमी फायल करता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फर्मागुडी गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या मैदानाचें सध्या तळ्यांत रुपांतरण जालां. मे म्हयन्यांत ह्या मैदानाचेर शंकनाद महोत्सव जाल्लो. 25,000 लोकांक बसपा खातीर ह्या मैदानाचेर वेवस्था केल्ली. मात ताचे उपरांत नेटाच्या पावसाक लागून मैदानाची स्थिती इबाडल्या. हाका लागून तरणाट्यांक ह्या मैदानाचेर खेळपाक मेळना. देखून मैदानाची दुरुस्ती करची अशी मागणी परत परत थळाव्यांनी केल्या. ग्राउंड आसा तो ग्राउंड हांगा खेळटाले फुटबॉल आनी क्रिकेट खेळटाले. हो लोक गांवचो लोक सगळे खेळटाले हांगा. आतां तांकां खेळपाक मेळना आनी सगळें चड जाल्लें अशें भरल्या तो ग्राउंडार सेवन करणारे मंत्र्यान त्या ग्राउंडाचेर लक्ष घालपाचें आनी तें काम करून घेवपाचें बांदोडेच्या ग्राउंडार येयलें. सो ग्राउंडाची रिपेरिंग गरज आसा. ग्राउंडाची आमकां रिपेरिंग गरज आसा कित्याक तांचो प्रोग्राम जालो तेन्ना सगळें जाल्यां घाण हांगा लोकांक लुकसाण जाल्या आनी ते सगळें वाट जालें. ग्राउंड टोटल आसता JC कडेन आसा आनी JCन म्हटलें हांवें जे आमची सनातन संस्था आसा तांकां शंकरनाथ म्हणून एक दोन इव्हेंट्स जाल्ले मोठो जाल्ले ते खातीर तांकां तो ग्राउंड तेणी प्रोवायड केल्लो. पूण दुर्दैवान अशी गोश्ट घडली त्या टायमार की 2 दिसां नंतर 3रे दिसा पावसाचे खूब मोठो पावस येयल्ले कारणान तांकां ते खूब नुकसान थंय सहन करचें पडलें आनी जे तरेन तेंच्यांचो हे दिसाक 25,000 लोकांचें जे प्रोविजन करून तेणी केल्लो ते पयल्यार ते ग्राउंडाचे आयज जर परिस्थिती पळयत जाल्यार खूब वायट जाल्ली आसा. कारण ते कॉन्ट्रॅक्टराचे टोटल जे तेणे माळावळ केल्ली थंय टोटल ते लॉस जालो आनी जेणे करून ते ग्राउंडाचो जो सरावंडींग जो वॉटर रिसोर्स तो जमनीन तो जिरतालो तेजे खंय तरी मातसो तेजे हें जाल्लें आसा वाटेन उडोन उरना. आज करून भुरग्यांनी ते खेळपाक वयचें न्हू कारण तो ग्राउंडाचेर हें जाल्ल्या कारणान काही लोखंडी वस्तू थंय आसतले खेळो म्हण बाकीची गोश्टी आसतल्यो म्हूण पडलेले आसतले तेजे कडेन मागतले कारण तेणी गोवा इंजिनियरींग प्रिंसिपलाकूय आमी हें कळयतले कारण जेन्ना हो पावस सोंपता म्हळ्यार ग्राउंड टोटल निवळ करून दिलो कारण पावसा नंतर थंय खूब मोठ्या प्रमाणात क्रिकेट टुर्नामेंट्स जातात बाकीचे भुरगे खेळटात. हांगा ग्राउंडार सामकेंच माती चिकचिकीत जाल्ली आसा आनी
तेजो परिणाम भुरग्यांक खेळपाक मेळपाचें ना अशें दिसून येता. सो स्थानिकांच्या हांगा डिमांड केला जाता की हे ग्रावंडाचें बेगीच्या बेगीन रिपेरींग करचें. तसो पावस कमी जालो म्हणटगीर हांगा हे रिपेरींगाचें काम करून दिवाळी पर्यंत हांगा ग्रावंड भुरग्यांक खेळपा खातीर ओपन करून दिवपाची मागणी बांदोडेचे लोक करीत आसा. फर्मागुडींच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश च्यारी. गोमंतक टुडे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.